नमस्कार. माझे नाव आदित्य अंकुश बोट्टरकर. हांव नगरगाव हांगा रावता. सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या उनवणीत परबी. तेन्ना आयज ह्या चवथीच्या निमतान आमी एक अशे गणपतीचे रूप तुमच्या मुखार हे सादर करपाचो प्रयत्न केला. हे जे तुमकां फाटल्यान गणपती दिसता तो पुराय गणपती नॅचरली आहा. जो आमी करवंटी नारळ वापरता घरा कडेन तेज्यो कट्ट्यो आसता त्यो उरल्या कट्ट्यां पासून हो जो गणपती तयार केल्लो आहा. सो एकदम तुमकां हांगा पळोवंक मेळटा नैसर्गीक सगळे वेगवेगळे सामग्री यूज करून हे जो एक गणपतीचे रूप तुमच्या मुखार दवरलेले आसा. सो हे जे आमी वेगवेगळे देखावे गेले 8 ते 10 वर्सां जाली वेगवेगळे देखावे करता आणि कोविडाक लागून मातशे खंय तरी शेणलेले. गणपतीक आमी जाता तितले सगळे नॅचरली यूज करपाक ट्राय केल्ले. तुमी हांगा पळोवंक शकता वेगवेगळे कट्ट्यो ज्यो आहा त्यो आमी बऱ्यो पॉलिश करून कट्ट्यो व्यवस्थित फोडून आणि तेका मागीर दसयल्ले आहा. सो हे जे काम जे आहा ते बारीक काम करपा लागून आमचे पुराय फॅमिली आहा. म्हाज्या फॅमिलीन अरावंड 17 ते 18 लोक रावता. सो आमकां हे काम करपाक पॉसिबल जालें की आमी गेले 10 दीस कंटिन्युअसली रातभर जागोन हे जे काम करी आसले. हे काम करपाक तितले दिसता तितके सोंपें ना, कित्याक हे जे कट्टी आहा तितले त्यो शेपान येवपाक जाय आनी तशे बसपाक जाय. सो अशें करून आमी व्यवस्थीत त्यो कट्ट्यो तशे तरेन लायले आनी हे गणपतीचे रूप आमकां पळोवपाक मेळटा. सो हेका लागून म्हाजे भाव जे भरत बोट्टरकर जावं पंकज बोट्टरकर, तशेंच गुरुदास बोट्टरकर, महेश बोट्टरकर, तशेंच म्हाजे काका खास म्हणल्यार तेंचे सांगून दिसता की नागेश बोट्टरकर जे काका आहा तेंचो हातभार म्हाका खूब लागलो की हे जे गणपती जे रूप आमी करपाक तेजे कडेन हांवें डिस्कस केलें. तो म्हणपाक करुया आनी खूब बरो पाठिंबो दिलो आनी म्हाज्या वांगडा रावलो. आनी तशेंच आमची जी घरांतली महिला वर्ग तेंच्यांनी खूब मदत केली आणि अशें करून आमी हेजे व्यवस्थित गणपतीचे रूप लोकां फुडें दवरपाक पावले. आता कितली हायट कितली आसा ह्याची आता? ह्या गणपतीची हायट अरावंड 9 फीट आसतली, 9 ते 10. आणि 11 दीस आसतलो आता हे तुमचे देखाव? हय 11 दीस पर्यंत हो देखाव लोकांक पळोवपाक मेळटलो. आता लोक येता खूब येता हांगासर? हय लोक येता, म्हाजी स्तुती करता, लोकांक बरें दिसता पळोवन. आणि म्हणजे पुराय हो तुमी नैसर्गिक हेचेर वापरून सगळें केल्लें आसा? हे पुराय हो गणपती आहा पळय पुराय आमी पोंदाक कागद वापरले आहा, रद्दी पेपर. तेज्या उपरांत मागीर व्यवस्थीत तेका साक जे आमच्या मेळटा पळय ते साकान व्यवस्थीत तेका शेप दिल्लो आनी तेजे वयर मागीर ह्यो कट्ट्यो लायल्ले आहा. हो तुमकां उंदीर पळोवपाक मेळटा. सो जो हो उंदीर आहा तो आमचे नाल्लाचे सोडान आसता, कातो म्हणटा तेका. सो ते लावन हो व्यवस्थीत उंदीर आमी तयार केल्लो आनी बारीकसो एक मोटर बसोवन तेका आमी मुवमेंट दिल्लो. सो तो चड आकर्शीक दिसता लोकांक पळोवपाक आनी लायट पडल्या उपरांत चड बरो दिसता.